We have in fact, all the states have been issued instruction by the MHA that in view of the 26 Jan Republic Day, we have to do flag hosting on all the islands. That is why we have come here on this island today, along with all the other stakeholders like Forest, Coast Guard, Indian Navy, the NCC, the Forest Department, and the Police Department. So this is a great day for us that we have come here and done the flag hosting. Sir, can you mention the importance of these island spaces? Yes, all these islands are having a strategic location, and to ensure that the security of these coastal islands, that is one of the reason we are here today. Patrolling with our boats, we have got 7 police stations, and all police stations are doing coastal patrolling to safeguard the interests of the state. Yeah, we have to all dedicate ourselves to this nation, and we should always strive to ensure peace and stability for the state of Goa and for India as a whole. हांव थर्ड टर्म इन बोगमालो पंचायती मेंबर हा, पूण हे म्हाका फर्स्ट टायम इतले बेस्ट सगळे एकवट हा. सगळ्यांनी फर्स्ट टायम सर आमचो DSP सरान मेळोन सारकी इनिशिएटीव घेवन सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर एक गेट टुगेदर हाडला. ही आमची पयली जी मुर्मुगांव तालुका तांकां पयली खुशालकाय की सगळे गेट टुगेदर फर्स्ट टायम इन लायफा म्हाज्या फर्स्ट टायम ते एक जाले. हांव सराक सगळ्यांक तांकां जो कोण येयला तांकां तितल्यांक हांव सल्यूट करता. तशेंच आमी आयज येयले 26 हे रिपब्लिक, पूण हांगसरलो इतलो बरो व्यू आहा, आख्खे गोंयान खंय तसलो व्यू ना. द बेस्ट आमचो आयलँड तो आमी बरो पासून सांबाळ्ळा आयज पर्यंत. आनी तसो गव्हर्मेंटा कडेन मागता कितें आमकां फॅसिलिटी जाय, कितें जाय तुमी येवपाक, कितें आमकां तेकोनसा नियरस्ट बोगमालो बीच आनी बायणा बीच लागता. हे 2-3 MLA लागता. तांकां लागून तेंचे कडेन मागता जे MLA ही आमकां डेवलप करपाक, क्लिनींग करपाक आमकां सपोर्ट करपाचो. तसोच हांव हे सगळ्यांक सराक DSP सराक ताका हांव सल्यूट करता की तेणी इनिशिएटीव घेवन सगळ्या कोस्ट हाडला, ट्युरिजम हाडला, कोस्ट पुलीस टुरिजम, COP हे 4-5 जाण डिपार्टमेंट येता. तांकां लागून सगळ्यांक काळजान सान देव बरें करूं. हॅलो, हांव जॉन मार्टिन फ्रॉम बोगमालो. हांव एक सिविलियन. हांव फिशरमॅना येवत आसून आनी लोकल्सां येवत आसून हांव 1-2 उतरां म्हणपाक सोदतां की सद्यार आमी आयलँडाचेर येयले. 26 जानेवारी सेलिब्रेशन आमी पयलें हिंगा 26 आमी पावचे ना जाणा, पूण ताका लागून आमी पयले येयले आज फ्लॅग हॉस्टिंग करपाक आयलँडाचेर. सगळ्या आयलँडाचेर करतले आमी फ्लॅग हॉस्टिंग. आनी हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां कोस्टल पुलिसान, नेवल, कोस्ट गार्ड, COP, कॅप्टन आमगेले ओशनोग्राफी तितून मध्ये हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कितें हे आमचे सगळे सायबाज हिंगा आहा ते सगळे आमकां एक एकवट असो दाखोवपाक. आज तेणी आमकां एक सांगाती असो दाखयला. कितें हाल्या कितें जालें, आमी सांडले दोरयान सांडून पावले, कितें जालें आमचे फिशरमॅनाक. एक होप आहा की आमकां ते सगळे पावतले म्हणून. एक फोनार वो एक उतरार आमकां ते हेल्प करूंक येतले म्हणून. सो आमी सगळे आनी आमी सगळे सिविलियनूय तेंचे बरोबर उबे रावचे. फाल्यां कितें जालें तांकां कसलो हेल्प जाय, फिशरमॅन आनी सिविलियन तांकां सगळे आमी हेल्प दाखोवचो, आमचे मदें आदार दिवचो, इतलें म्हणून सोदता. इज द बेस्ट एट द मोमेंट. आय हॅव नो वर्ड्स फॉर दीस. म्हाका दिसता अशें करून सदांच आमी रावचें, एकमुखार पावोन एकमुखार सांगातीन रावचें आनी केन्ना कितें कोणाक हेल्प जाय जाल्यार हेल्प करचो म्हणून. We were surprised to see like the Coast Guard coming here for the flag hoisting, and they're doing this all in preparation for the 26th January. So we feel safe that the Coast Guard are reaching to the island. And anek bore display they, we could be a part of it. Correct. That is one thing that we really like the most. So yeah, thank you so much, sir. Many people got it like after many years, the flag hoisting, which we missed. Yeah, After school days, was the last time flag hoist केलं. So this was a very nice opportunity. We were lucky, I would say. So thank you so much. आमकां वो चान्स मेळ्ळो तुमचे बरोबर हिंगा एकवटान वो फ्लॅग होइस्ट करपाक. So thank you so much. तुम्ही पळयतात GNH.